ही जी ॲक्शन मॅनेजमेंटाची आसा ती टोटली इल्लीगल आसा, कारण ऑलरेडी हायकोर्टान मॅटर आसा. रिटायरमेंटाची 2022 त्यांच्यानी रिटायरमेंटाचं परमिशन मागलेलें, तें परमिशन तांकां ग्रँट केल्लें, पूण युनियनान आमी हायकोर्टान तेजेर स्टे घेतलेली आनी स्टे अजूनय आसा. आणि जोपर्यंत स्टे आसा तोपर्यंत रिटायर कायदेशीर करूं शकना हो आमचें स्टँड. ते काल आमकां ताका एक्सप्लेन करून सांगलें. दुसरें, गोंयचो कायदो जो आसा तो 45 डेज आमकां मेळटा. सध्या 27 वर्सां जालीं हांव कन्फर्म ही कंपनीन काम करता. आमी खूब वर्सां जालीं आमच्या गांवच्या लोकांनी कंपनीक खूब हेल्प केलो. कंपनीक आमी सपोर्ट करताले. आमी पयलीं डेम्पो आसलो, मागीर सेजा जाली, सगळ्यांक आमी सपोर्ट करताले. आनी इतकें सगळें करूनय कंपनीन जे आज आमकां अकस्मात रिट्रेच केले, घरा धाडले, ते भयंकर वायट दिसलें. की आमी सदांच म्हणटाले की आमकां कंपनी इतकी वर्सां सांबाळ्ळ्या. तशेंच आमकां आमच्या लिडरान रिक्वेस्ट केलें की कोर्टाचे मॅटर चालू आहा तोपर्यंत तरी मातशें थारात म्हणून. पूण तेंच्यांनी कांयच आयकून घेतलें ना आनी आमकां 84 कामगारांक डायरेक्ट रिट्रेच केले. जें कितें बेनिफीट मेळपा जालें तें सामकें कमी दिवन हक्काचें जें कितें आसलें तेंय सुद्दां सारकें मेळोंक ना. म्हणून त्या खातीर म्हाका आमच्या कामगारांच्या वतीन सांगून दिसता की कंपनीन एक प्रकारचो आमचेर अन्याय केल्लो आसा आनी हो अन्याय जो आसा तो आमचे पद्दतीन आमी हँडल करतले, आमचे पद्दतीन आमी फुडें वयतले. जर आमच्या लिडरान सांगलां त्या प्रमाणे युनिट ज्या क्लोजर जावंक ना, युनिट चालू आसा, फाल्यां जर कंपनी स्टार्ट करपाक गेली जाल्यार आमकां कामगारांक थंय उबें रावचें पडटलें. Cesar Resources Limited announced it has formally concluded its engagement with 84 workers from its Surla mine, citing the loss of operational control following the auctioning of mining leases to other companies. SRL stated it had supported the workforce since the 2018 Supreme Court directive halting mining, and it also offered a voluntary retirement scheme which 19 workers availed. With no scope of redeployment, the decision was made in full legal compliance. SRL reaffirmed its respect for the workers and commitment to supporting local communities.